आत्मर वाडाचो पंच मेंबर म्हाका मातसो पयस आशिल्लो. म्हाका कोणें फोन केलो की एक सिताराम नायकाच्या घरा म्हारा झाड पडलो म्हणून. हांवें म्हागेले आमची ZP मिसेस पियाच्या ताका सांगलें. तें रोखडेंच ते पयलीं पावले. मागीर तेणें भितर फायराक फोन केलो, लायनमॅनाक फोन केलो. ते रोखडेच फायरमॅन रोखडेच येयले आनी ते रोखडेच कट करून गेले. पूण तेणी लायटमॅनांनी लायट बंद केली, ती रोखडीच तेणी परत चालू केली आनी तांकां खर्च अंदाजे ताका 1.5 लाख तांकां समज लॉस जाला तांकां. पिंटू नायक यांचे घराचेर माड पडलो आणि तांकां भरपूर लुकसाण जाल्लें आसा. आणि तशेंच आमी फायराक रोखडो कॉल केलो आनी आमचो सुशील मोरजकार हेणें रोखडेच आपले टीम धाडून हांगा हो माड काडून तांकां निवळ करून दिल्लो आसा. आनी तांकां खर्च जो आसा तो भरपूर आसा. म्हाका दिसता अरावंड तांकां 1.5 लाख तरी हाजे लॉस जाल्ले आसा. 14:35 आमकां कॉल येयलो की नागझर कुट्टी हांगासर एक माड पडला एका घराच्या ओनराचें नांव आसा सिताराम नायक. ओके, नागझरांतलो तो. तेजे माड आमी क्लियर केलो. तेजे एक लॉस आसतले एक अरावंड 1 लाख तरी लॉस आसतलो. तेजो आमचे वूड राफ्टर्स आसले, ते वाशे आसले, तेका सिमेंटाचे पत्रे आसले, सो ते सगळे तेजे डॅमेज जाल्ले आसा. सो तेका एक अरावंड 1 लाख सुमार लॉस आसा. तेजो आतां माड आमी सद्या क्लियर करता.